जायतीं कामां अशीं जातात की कोण तरी येवन एक आयडिया आपली सरकाराक खपयता आपल्या स्वार्था खातीर. सरकार त्या प्रकल्पाचो अभ्यास करनासतना ती मानून घेता, ताजेर खर्च करता आनी फुडें ताजो कांय उपेग जायना. गोंयांत कांय बस स्टँड बांदिल्ले आसात, त्या बस स्टँडांचो उपयोग जायना. मडगांव हें दुसरे नंबराचें शार गोंयांतलें. ह्या शारांत आंतरराज्य बस स्टँड ना. आसा ती एक शेड आनी दुसरे बसी दवरपाक मळ. हो बस स्टँड न्हय. लोक ताका बस स्टँड म्हणटात कित्याक बसी थंय रावतात म्हणून. म्हणटकच ज्या जाग्यार गरज नाशिल्ली व्हडलीशी थंय खर्च केलो, कित्याक घडये थंयचो मंत्री आशिल्लो, ताणें तें करून घेतलें. आनी एक दुसरे एक मंत्र्यान आपल्या ल्हानशा गांवांत बस स्टँड बांदून घेतलो, जाचो व्हडलोसो उपयोग जायना. पूण जंय खरी गरज आसा थंय हें काम जायना. आनी देखूनच हांव म्हणटा की हो कारभार हो प्रायोरिटीज ठरोवंक नाशिल्ल्यान आनी एक कारणा खातीर सबस्टँडर्ड जायत वता.